दुर्दैवाची अशी गजाल आहा की ह्या गोरवांच्या बद्दल, ह्या आमच्या देशी गायी बद्दल खूपशी अनास्था झालेली असा. कारण ज्या हजारा वर्सां ह्या गोमातेकडच्यान, ह्या गोरवांकडच्यान आमी आमचे जे पूर्वज जे आसा त्यांच्यांनी काम करून आयज पर्यंत आमी त्यांच्याकडच्यान खूपशे काम करून आमचे लायफ जे आसा, आमचे फुडलेचे जनरेशन आहा ते पिढ्यान पिढी काडलेली आसा. आणि तेजे उपकाराच्या जाग्यार आयज आमी जर अशा तरेन तेंचे जर हाल करता जाल्यार खंय तरी आमी आमचे एक सांगपाक गेल्यार तेका एक शब्द घेवपाक सुद्दां हें आसा. पूण एक मनांतल्यान पटना सारकी गोश्ट आसा की हे जे आमी करता ते खंय तरी थांबोवपाक जाय. कारण जेन्ना गोरवांचें रक्षण जातलें तेन्नाच आमचे स्वताचे फुडल्या जनरेशनाचें रक्षण जातलें लक्षांत दवरपाचें. पर्यावरणाचे समतोल जे आसात तो पर्यंत आसतले तो पर्यंत मानवाचें जीवन आसतलें. सो गोरवांची सांबाळ करा. ज्या जाग्यार जांकां शक्य आसा तेंच्यांनी गोरवां जी आसा तेंच्यांनी आपली जागा आसा तेंच्यांनी गोरवां सांबाळपाची. प्रत्येक गोरवां जी आहा गोशाळेन व्हरोन धाडपाची ना. खूब कडेन आमी पळयता की ज्याचे कडेन जागा तेंच्यांनी जर थोडी गोरवां जर आपूण हें केली जाल्यार तेंचे खूब पालन पोशण जातलें. रस्त्यार जे एक्सिडंट जाता ते जावचे ना. आणि हालींच्या दिसांनी पळयता जाल्यार हे जे रस्त्या वयली गोरवां जी आहा ती व्हरोन थंयसर तुमी जाणा आसतले हालींच्या दिसांनी खूब विशय जो आहा तो हें जाल्लो आसा की ही गोरवां काल्या फार्मार व्हरोन थंयसर मागीर ती मेली वयता, तेंचे कडेन दुर्लक्षीत केले वयता. हे खंय तरी जावपाक जायना. जे आमी कितें कायदो करता मनशाचे जिविताच्या बरोबर तेंचे जिवितूय राखपाक जाय. आणि एक तर रस्त्यार उरली जाल्यार एक्सिडंट दोगांकूय तेजो हें आसा. पूण जर उखल्ली जाल्यार ती बऱ्या भशेन सरकारानूय तेजी दखल घेवपाक जाय.